केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाक मोठो धपको। इफ्फीचे इंडियन पॅनोरमांतल्यान काडिल्लो एस दुर्गा हो वादग्रस्त सिनेमा महोत्सवान दाखोवचो म्हूण केरळा हायकोर्टान आदेश दिला। एस दुर्गा आनी न्यूड हे दोन सिनेमा इफ्फीचे ज्युरी मंडळान पास करूनय मंत्रालयान ते भायर मारिल्ले। इफ्फीचे आयोजक मात हायकोर्टाच्या आदेशाचेर सध्या तोंड उगडूंक तयार नात। अंदूचो इफ्फी सुरू जावचे पयलींच वाद जाल्लो तो मल्याळम सिनेमा एस दुर्गा आनी मराठी सिनेमा न्यूडाक लागून। इफ्फीचे ज्युरी मंडळान बावटो दाखयल्लो आसतनाय केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान हे दोनूय सिनेमा महोत्सवांतल्यान काडपाचो निर्णय घेतिल्लो। मंत्रालयाच्या निर्णयाचो सिने विश्वातल्या कांय कलाकारांनी निशेधूय केल्लो। आता इफ्फीचे आयोजक माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाक केरळा हायकोर्टान धपको दिला। एस दुर्गाचो इफ्फीत आस्पाव करचो आनी ताचे इंडियन पॅनोरमात स्क्रिनिंगूय करचें म्हूण आदेश दिला। केरळा हायकोर्टाच्या आदेशाचेर इफ्फीचे आयोजक सध्या कांयच उलोवंक तयार नात। केरळा हायकोर्टाच्या आदेशाच्या फाटभुंयेर प्रुडंटान तांकां पणजे गाठले, मात आयोजकांनी सध्या हाचेर कांयच उलोवपाचें ना म्हूण थारायलां। एस दुर्गाचे फुडें कितें करपाचें ते खंय ते मिडियाक परिशद घेवन सांगतले। Because court verdict has come and it's for us, it's supporting us, and I must say that this verdict is for each and every person who stood with freedom of expression. But the court, I don't think they can overrule court's verdict. But they might go to some stay kind of thing or like that. I don't know whether they're approaching court for some other reason or what. But as of now, I'm hoping for the best. I'm hoping for our film to be shown. The word sexy means we think like the sexy word means the complete form of any gender. That sexy man, whether it be sexy woman, whether it be sexy transgender, like that. Like that only we named our movie like Sexy Durga. Now yes means you can interpret whatever way, whichever way you like. It can be Saint Durga, it can be Save Durga, it can be Sexy Durga too. So it is open for interpretations. So S Durga doesn't change the content of sexy. No. It doesn't contain the movie kind of any type of movie content. And I think the interpretation made the movie much stronger. इतले मजगती मंगळारा इफ्फीचो इंडियन पॅनोरमा उगडलो। बॉलिवूड नटी श्रीदेवीन पॅनोरमा सेक्शनाचें उक्तावण केलें। One of the most exciting segments of the International Film Festival of India. Indian Panorama 2017 is a special selection of feature and non-feature multilingual films from various regions in India. The films have been chosen by an esteemed jury, having worked in various industries over the last 50 years. This segment is something I'm really excited about. And thankful to esteemed jury of feature film category. I'm very thankful to all jury members that they watched Bihu and liked it. And it's an honor for me that Bihu is the opening film of Indian Panorama. I would also like to thank IFFI, NFDC, Government of India to recognizing our film, our very small film, because we faced a lot of hardship while making this film, while producing this film. I lost my friend who was the producer of the film after cutting the first cut. When we had the first cut, I lost my friend. So it went through a lot of hardship, and finally we are here, and I know he's somewhere in the heaven watching us. I'm very thankful to all of you. We organizers, I really like the festival very much, and I'm lucky this is my second opening film for the Panorama. Bureau Report, Prudent. मुरगांवां इफ्फीचे स्क्रीनिंग चुकीच्या सुवातेर घाला म्हूण मुरगांव आनी वास्कोचे आमदार बेजार जाल्यात। 43 सीटाची कॅपॅसिटी आशिल्ल्या थिएटरांत पिक्चर दाखोवचे परस ना दाखयल्यारूच जाताले म्हूण आमदार मिलिंद म्हणटा। बाळना रवींद्र भवनाचे थिएटर स्क्रीनिंगाक जाय जाल्यार रेडी आसा म्हूण अध्यक्ष साताड्डेकार उलयला। मंगळारा वास्को इफ्फीतले फिल्माचे स्क्रीनिंग सुरू जाले। वास्कोतल्या वास्को 1930 थिएटरांत इफ्फीचे स्क्रीनिंग दवरला। थिएटर बरें, पूण सीट 43च। ताका लागून मुरगांव आनी वास्कोचे आमदार बेजारल्यात। हे म्हाका अजिबात आवडूंक ना। लोकांची नाराजी आहा
आणि त्या कारणान शेवटी लोक नाराज जाले म्हणटकच आमकांय तेंचे आयकल्यान आमची नाराजी आमी व्यक्त करपाक लागून हांवें उलयता आनी सांगता की जे डिसिजन त्या पर्टिक्युलर जेका सीट फक्त 30 का 35 40 सॉरी 40 की 43 43 सीटर थिएटरान अख्ख्या तालुक्याच्या लोकांनी इफ्फीची पिक्चरां जी लोकांक उमेद आसता तसो टायम आहा तसो घेवन इफ्फीचे इतलो येदो व्हडलो प्रोग्राम जातालो पळय इतले व्हडले सेलिब्रिटीज येता म्हणटकूच बरो कार्यक्रम इफ्फी बद्दल वास्कोकारांक मुरगांवकारांक कितें पळोवंक मेळचें ह्या उद्देशान करता पण ते करतना बऱ्या ठिकाणार करपा आसलें ना जाल्यार म्हाजें तरी मत आहा 40-40 लोकांक ते दाखोवच्या पेक्षा करच्या पेक्षा ना केल्ल्या बरें. Per day 47 seats are very less. And log astal who there will be lots of people who will go to watch the movies there which will be screened. Theater is excellent, but then like capacity much miles up early. I will ask the MD of ESG is that with whose consultation this was done, whether it is to benefit the locals. कित्याक लायक लोकां आयज बेनिफीट जावपाक फिल्म फेस्टिवलाचे आयज हे फिल्म फेस्टिवल वास्को कित्याक स्क्रीन करता कित्याक लोकां लागून सो हे 47 सीट्स मातशे कमी आहा लोक ते दाखोवपाक थिएटर इज एक्सलंट पूण द स्पॉट इज रॉंग. स्क्रिनिंगाक जाय जाल्यार खंय 750 सीटांचे कॅपॅसिटीचे बायणाचे रवींद्र भवन तयार आसा. आमचे रवींद्र भवन इतले वेल इक्विप्ड आहा हांगासर बऱ्यापैकी पिक्चरां दाखोवपाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा प्लस आमची सिटींग कॅपॅसिटी 750 लोक बसोंक शकता एअर कंडिशन हॉल आहा आणि हांगासर जर इफ्फीचे कितें पिक्चर स्क्रिनींग बीन केल्लें जाल्यार मुरगांवच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर एक बरी हें जावपाची परवणी जावपाची आनी इफ्फीचो खरो आनंद लुटपाक हांगासरल्या लोकांक एक संदी मेळपाची. ESGन जालें सुद्दां जाल्यार आतां सुद्दां आमचें थिएटर वेकंट आहा हांगासर प्रोग्राम करूंक जाता स्क्रिनींग करपाक जाता जेणे करून खरेंच मुरगांवचे लोक आभारी जातले ESGचे. इफ्फीचे वास्को 1930 थिएटरात स्क्रिनींग सुरू जालें. उद्घाटनाक मराठी एक्टर मृणाल कुलकर्णी आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.